नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रोजगार मेळ्या वरवीं नव्यान नेमणुको जाल्ल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांक नेमणूक पत्रां वाटली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं ही कार्यावळ जाली. देशभरांत 37 सुवातांनी रोजगार मेळावे जाले. केंद्र, राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी ही नोकर भरती जाता. सरकारान वर्सभरांत 10 लाख सरकारी नोकऱ्यो दिवपाची मोख दवरल्या. ते नदरेन सरकार रोजगार मेळावे घडोवन मेळाव्यांनी सरकारान सुमार 4 लाख वयर नोकऱ्यो दिल्यात. आयज वाटिल्ल्या नोकऱ्यांनी रेल्वे, घर खातें, टपाल, येणावळ आनी उच्च शिक्षण खात्यांतल्या नोकऱ्यांचो आस्पाव आसा. नेमणूक पत्रां मेळिल्ल्या तरणाट्यांक हो खीण दिवाळीच भशेन. सरकारान नोकर भरती प्रक्रिया सुरळीत करून पारदर्शी केल्या आनी हाका लागून लोकांचो सरकारी नोकर भरतीचेर विश्वास वाडला अशें प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है. यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है. इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है. युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है. मेरी माटी मेरा देश मोहिमेखाला गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्यान मातयेचे कलश घेवन नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक शेनवारा फांतोडेर थिवी रेल्वे स्टेशनावेल्यान रेल्वेन दिल्ली वचपाक भायर सरले. काल सांजे पणजे आझाद मैदानाचेर पंचायत खात्यान घडोवन हाडिल्ले राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हिंदू, मुस्लीम आनी ख्रिश्चन धर्मगुरूंचे हाजेरींत कलशांतले हे मातयेची पुजा केली. इन आझादी का अमृत काल देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा माननीय मोदीजी मेरा माटी मेरा देश हो सुरू करता असताना आमचे नाते हे मातयेकडे असचे आणि या माझ्या मातयेतले वीर ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या राज्याच्या स्वातंत्र्य लढ्यात दिली. परत एकदा ताका सलाम दिवपा खातीर परत एकदा आम्ही म्हणटा की आमकां या स्वातंत्र्याचे महत्व समजून सांगपा खातीर तांच्यांनी कार्यक्रम सुरवात केलो. खरी कार्यक्रमाची सुरुवात 12 मार्च 2021 साबरमती आश्रमाकडल्यान गांधीजीच्या मीठ सत्याग्रहांतल्यान जाली आणि गांधीजीन ज्या पद्दतीचो साबरमती आश्रमाकडल्यान आपलो मीठ सत्याग्रह सुरुवात केलो, दांडी यात्रा सुरुवात केली, त्याच दांडी यात्रा पुराय देशातले वेगवेगळे लिडर्स त्या दांडी यात्रेत सहभागी जाले. म्हजें भाग्य की परत एकदा त्या सेम दांडी यात्रेत गुजरात हांगासर वचपाचें भाग्य म्हाका लाभलें आनी त्या दांडी यात्रेत हांवूय सहभागी जालो. पुराय देशभर जवळपास 1,90,000 कार्यक्रम आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान पुराय देशभर साजरे केले गेले आणि निश्चितरित्या मेरी माटी मेरा देश हो कार्यक्रम हो पुराय देशभर तितकोच म्हत्वाचो ठरलो. आमी म्हणटा की विलेज लेवलावयल्या प्रत्येक गांवांतली माती ही आपल्या ब्लॉक लेवलाचेर हाडप आणि ब्लॉक लेवला वयल्यान ती स्टेट लेवला वयल्यान ती आमच्या दिल्ली हांगासर व्हरप अशा पद्दतीचो. आता ही माती कित्याक बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडला आसतलो ही माती व्हरता तरी कित्याक. ती माती व्हरता आमी म्हणटा डेडिकेशन ऑफ शिल्पकलम जो मेमोरियल आमी तयार करता ज्या सगळे फ्रीडम फायटर्स हांच्या सगळ्यांच्या यादीक आज आमी हो मेमोरियल जो तयार केलो वता तो नवीन बांधलेले जे आमचे आताचे पार्लमेंट हाऊस आसा त्या पार्लमेंट हाऊसाक तेकोन एक नवीन मेमोरियल बांधता आणि त्या नवीन मेमोरियलाच्या फाउंडेशनाक स्टोनां घालपा खातीर ही माती आसा.
आयज फातोडेर नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक हे कलश घेवन शेनवारा फातोडेर दिल्ली वचपाक भायर सरले. 31 ऑक्टोबराक कर्तव्य पथाचेर अमृत वाटिकेत हे कलश एकठांय जातले. प्रधानमंत्री रोप लावन हे अमृत काळात स्वतंत्र संग्रामात आपली जीण ओंपिल्ल्या हुतात्म्यांचे यादीन ही अमृत वाटिका नवी दिल्लीत उबी जाता. On 30th and 31st, on the occasion of National Unity Day, that is Sardar Vallabhbhai Patel's Jayanti, on that day particularly we'll be celebrating this occasion in the presence of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The mitti from entire different parts of this country, from Kanyakumari to Kashmir, from Gujarat to Assam, all the villages, the mitti of the villages, the soil of this country will be taken to the national capital Delhi, and basically this will embrace our unity of the country. गोंय सरकार आणि आयओसी म्हळ्यार भारतीय तेल महामंडळ कंपनी मजगती हरीत उर्जेविशीं कबलात जाली. काल सांजे जाल्ल्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आशिल्ले. आयओसीच्या पेट्रोल पंपाचेर EV चार्जिंग स्टेशन सुरू करप, उक्त्या सुवातांनी सोलर प्लांट उबारप, 10,000 रोपांची लागवड आणि टाकाऊंतल्यान उर्जा अशा 4 मळांचेर आयओसी सरकाराच्या गेडा हे पारंपारीक आणि नवीकरणीय उर्जा संस्थे बरोबर वावुरतली. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या कबलाती खातीर आयओसी आणि गेडाक परबी भेटयली. केंद्र सरकारान वर्स 2050 मेरेन कर्बवायू मुक्तीची मोख दवरल्या जाल्यार गोंयांत ही मोख 10 वर्सां आदी म्हळ्यार 2040 निश्चित केल्या अशें मुखेलमंत्री उलयले. With power purchase agreement is signing for the renewable every time. हांवें परत एकदा सांगलां, आमचो टार्गेट 2050 ना, आमी टार्गेट 2040 दवरलेलो आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर कार्बन इमिशन झिरो करपा खातीर 2050 म्हटलां, पण आमी कार्बन इमिशन झिरो करपाचो टार्गेट 2040 दवरला. 10 वर्सां पयलींच कार्बन इमिशन झिरो जातलें. हांवें कित्याक सांगलां तर गोंयांतल्यो सगळ्यो रिन्युएबल एनर्जीचेर आमी शिफ्ट करतले. फुडल्या 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वी आर शिफ्टिंग अवर पणजी सोलार सिटी टू द पणजी सिटी टू सोलार सिटी. ऑलरेडी द वर्क हॅड स्टार्टेड. म्हणून आमी वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान करीत आसा. ताच्या बरोबरचो पयलो एग्रीमेंट हो आमचो रिन्युएबल एनर्जी खातीर आसा. दे आर रेडी टू सेट अप हियर द सोलार एनर्जी प्लांट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, इदर ऑन द डिफरंट अल्टरनेटिव्स. आमी म्हणटा नॉट ऑन द आयडल लँड ओनली, बट वेरेवर द लँड एंड अदर स्पेसीस अवेलेबल, दे आर रेडी टू साइन एंड दे आर रेडी टू पुट दीस फॉर द सोलार एनर्जी. सेकंड MOU जो आसा म्हणजे हातूंतलो इट इज EV चार्जिंग स्टेशन्स. तांची एट प्रेझेंट एक्झिस्टिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनचे जितके पेट्रोल पंप्स, डिझेल पंप्स हांगासर जितके आसा त्या सगळ्या हेजेर EV चार्जिंग स्टेशन ते स्वता लायतले, सो दॅट गोंयकारांनी EV व्हिकल्स घेवपा खातीर सुरवात करच्यो. आमकां प्रत्येक जाग्याचेर EV चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल जातली. तिळारी धरणाक जमीन दिल्ल्या आणि पुनर्वसणूक केल्ल्या धरणग्रस्तांक 43 वर्सां उपरांत तांच्या जमनीचो हक्क मेळ्ळो. काल जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी धरणग्रस्तांक 1/14 उतारे भेटयले. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, सिंधुदुर्गचे जिल्लोधिकारी किशोर तावडे तशेंच दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक आशिल्ले. ह्या धरणग्रस्तांक लागून उत्तर गोंयाक उदक मेळटा. आयज ते खऱ्या अर्थान गोंयकार जाले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयले. एंटायर नॉर्थ गोवा म्हणजे बिचोलीच्यान धरून ते सारखे कलंगूट, वागातोर तितक्या पर्यंत उदक जे आसा पळय हे तितले कुटुंबां म्हणजे लाखांनी कुटुंबां उदक दिवपाची तरतूद न्हय फक्त फाटल्या 10 वर्सां की मुखाल्ले 50 वर्सां आनी 100 वर्सां उदक मेळपाची तरतूद जी आसा पळय ती तिळारी धरणांत जाल्ली आसा. आनी म्हणून हो खर्च हे सुद्दां खर्चाक जे आतां करपाक पळयता पळय न्ही तशें मिनिस्टर पयलीं खूब जावन गेले, पूण कोणें तितली सिरियसली विचार केलो ना. आणि आमचे अधिकारी जे असतात त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान असो सिरियस असो विचार करून 2024 डिसेंबराक म्हजो स्वताचो मानस असो आसा 2024 ते 2025 गोंयांत 24 वर उदक मेळपाक जाय. 24 वर उदक मेळपाक वर्स 1985 सावन सांखळे नगरपालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हूण आशिल्ल्या आनी 2011 सावन सेवेंत कायम जाल्ल्या सफाई कामगार सुशिला कल्लीमळीक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान
पोरने पेन्शन येवजणेचो लाव लागू केला. न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्यायाधीश पी देशपांडे हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिलो. वर्स 2005च्या उपरांत सरकारी सेवेंत कायम जाल्ल्यांक नवी पेन्शन येवजण लागू आसता, पण सुशीला 1985 सावन अखंडीत कंत्राटी सेवेंत आशिल्ली आनी 2011 ते 2020 मेरेन कायम जावन सेवेंत उरली. तिका आतां पोरने पेन्शन येवजणेचो लाव मेळटलो. नव्या पेन्शन येवजणेची वजावट करून उरिल्ली रक्कम 2 म्हयन्यां भितर तिचे स्वाधीन करची अशें न्यायालयान अधिकारणीक आदेशांत सांगलां. गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयान आतां मेरेन 14 पदकां जोडल्यात. तातूंत 1 भांगर, 4 रुप्या आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आयच्या दिसा शुभम वर्मान 326 किल वजन उखलून दादल्यांच्या 102 किल वजन गटांत रुप्या पदक जोडलें. कालच्या दिसाक 2 कांस्य पदकां जोडलीं. कलात्मक रेगूचे दादल्या गटांत आले डी सिल्व, प्रतीक नायक आनी रायन फेर्नांडीस हांणी कांस्य पदक जोडलें. कलात्मक तुंगलांत बायलां गटांत हिना कौसरान कांस्य पदक जोडलें. हे सर्तींत आतां मेरेन गोंयान 1 भांगरा पदक जोडलां. सांग्यार नेत्रावळीच्या बाबू गांवकारान मॉडर्न पेंटाथॉलनांत हें एकोडें भांगरा पदक जोडलां. 28 राज्यां आनी 8 केंद्रशासीत प्रदेशांचे मेळून देशभरांतल्या पंगडाचे 10,000 परस चड खेळगडे ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्यात. 43 खेळा प्रकारांनी सर्ती जातात. गोंयांत 5 सुवातांनी म्हापशां, मडगांव, पणजे, फोंड्यां आनी वास्को राष्ट्रीय खेळा सर्ती जातात. 9 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्ती चलतल्यो. हे सर्तींत महाराष्ट्र पयल्या सुवातेर, हरियाणा दुसरे जाल्यार सेवादळा तिसऱ्या सुवातेचेर आसात. चीनाच्या हांगजाव शारांत पॅरा आशियाई खेळा सर्तींनी भारतान आतां मेरेन 29 भांगरा, 31 रुप्या आनी 51 कांस्य पदकां मेळून 111 पदकां जोडल्यात. हे सर्तींत एकूण 22 तरेच्या खेळाच्यो सर्ती जातात. भारताचो पंगड 17 खेळगड्यांचो पंगड ह्या सर्तींत वांटेकार जाला. तातूंत 196 दादले आनी 113 बायलां खेळगडी आसात. हे आदी जकार्तांत जाल्ल्या पॅरा आशियाई सर्तींनी भारताचो 188 खेळगड्यांचो पंगड वांटेकार जाल्लो आनी त्या सर्तींत भारतान 15 भांगरा पदकां धरून 72 पदकां जोडिल्लीं. अंदूच्या आशियाई पॅरा सर्तींत एकूण 48 देश वांटेकार जाल्यात. ह्या देशांचे सुमार 4,000 वयर खेळगडे 566 पदकां खातीर झुजतात. 28 ऑक्टोबर मेरेन ह्यो खेळा सर्ती चलतल्यो. हे इतिहासीक कामगिरी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी युवा आनी खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी खेळगड्यांक परबीं भेटयल्या. ह्या कामगिरीचो अपूर्व आनंद जाता. ही उपलब्धी भारतीयांक अभिमानान भारीत करता, उर्बा दिता. आमकां कांयच अशक्य ना हें ह्या कामगिरी वेल्यान दिसता. भारतीय खेळगड्यांची प्रतिभा, मेहनत आनी दृढ संकल्पाचें हें फळ अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर परबी संदेशांत म्हळां. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.